जीवन आमकां केन्नाय एक रितीरी जेवो सुगम जावन आसना. एक पाटी तें आमकां विफलता, नश्ट आनी तशीच अनिरीक्षित रितीरी आमकां परीक्षा करता. तसल वेळारी केन्ना आमकां ते परीक्षा करतकी त्या वेळार आमी धैर्यानी आनी भरोसानी उब्बान राबून एदुरसून मुखार वचाक आमकां शक्ती दिवचे भितर वयले एक शक्ती. तशीच आमगेला जी सोयर आसाची असल पुरा चॅलेंजेस एदुरसून लायफांतू जिवनांतू मुखार वत आसाची. आज आमी हांगेला संदर्शनांतू उलया. नमस्कारू विश्व कोंकणी वाहिनींतू सर्व वीक्षकांक स्वागत. आजी आमगेल वाहिनींतू सोयर जावन आसाची वैविध्यमया सोयरे मंगळूरचे श्री विश्वनाथ पै. नमस्कार. वैविध्यमया म्हळ्यार आयकलेले समजी इत्या वैविध्यमय म्हळ्यारी हांनी एक इंजिनियरू, अभियंतू, संशोधकू, अंतरराष्ट्रीय विद्वानू, ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ವ್ಯವಸಾಯಿಕು, IEEE ಪ್ರಕಾಶಿತ ಲೇಖಕು, मैडम क्यूरी ग्रांट पुरस्कृत, डॅड स्कॉलरशिप हजो विद्वानू, सकड पशवाड एक एनिमल रेस्क्युअर आणि तशीच एक हॉलिस्टिक वेलनेस प्रॅक्टिशनर. आता हांगेल प्रोफेशन हॉलिस्टिक वेलनेस प्रॅक्टिशनर जावन आसाची. हे सकड विशय आम्ही हांगेल्या कात आमगेल संवादांतू उलोवन ऐकुया. नमस्कारू. येस, थँक्यू. हांव तुमकां विश्वनाथ पै म्हणून म्हणटा कित्याक म्हळ्यार तूं सांनू आसत. येस, ओके. सुरवेक आमकां आतां तुमी कसं जावन आसा की त्या खातीर तुमी सान आसतना तुमकां कसले जे आकार दिल्लो अशें येवच्याक तुमगेल कसं शिकिल्ल तुमकां कशें अशें येवच्या आकार दिल्लो म्हण सांगता हांवें. आमकां सान आसतना आमगेले गुरून एक मनश आशिल्ले. म्हळ्यार गुरू म्हळ्यार फर्स्ट कसं म्हणून अर्थ करता. म्हाका फूड दुखूनची त्या एक गुरू जावका म्हळ्यार एक मस्त आश आशिल्ली. त्या येवचे कारणच म्हगे ल्हान आनी अम्मा. म्हळ्यार म्हगे ल्हान आनी अम्मान दोग जाणे तांणी एज अ प्रोफेशन टिचर्स आशिल्ले हेंची. बट टिचरा भशेन चड गुरू म्हण कसले म्हणटा म्हळ्यार इफ यू ब्रेक डावन द वर्ड्स गु आनी रू सकट जाण गुरू म्हणटाचे बट गुरूचे अर्थ कोणाक गोतना. मोस्ट ऑफ देम डोंट नो. गु म्हळ्यार इग्नोरन्स ऑर डार्कनेस, रू म्हळ्यार करतलो. सो गुरू म्हळ्यार डार्कनेस इग्नोरन्स हातूंतल्यान आमकां भायर हाडतलो मनशाक गुरू म्हणटाचे. सो ते आमकां शिकवण एक मात्र न्ही, आमगे लायफ कशी लीड करता म्हळ्यार एक करतले खंयचेय कॉन्सेप्ट असो, तुमी शिकवण असो, लायफ असो, कसले लीड करूंक आमकां एक गुरू जावका, आमकां एडवायस जावका, नाजाल्यार गाईड मार्गदर्शक म्हळ्यार एक जावका. म्हाका गुरू म्हणल्यार म्हगेल 18 वर्सां बर्थडेर म्हगेल अम्मान म्हाका इंट्रोड्यूस केलेले म्हगेल आत्ताच्या गुरूक. सो तशी म्हाका त्या सकट आलोचन करतना पळयतना म्हगेले अण्णाय चंद करून शिकयतालो म्हाका इंजिनियरींग जो करतना आसताले. ताजे भशेन म्हळ्यार जाल्यार प्रायमरी स्कूल असो, हाय स्कूल असो, कसलेय जो शिकतना न्ही म्हाका डाउट्स असल्यार म्हगे ल्हान अम्मा जो अण्णा तेक जाणे बसून म्हाका शिकयत आशिल्ले. शिकयतना मी कसं अर्थ जाता म्हळ्यार शिकोवची रिती ताजे अर्थ जेवचे आमकां वयर डिपेंड जावन आसता मस्त सकड. आनी ताणे आमकां स्कुलान शिकयतना एक टिचरान कितले इंट्रस्ट काण शिकयला ते तितले जण चेडवांक शिकोवन आसुका. तें एक इम्पॉर्टंट विशय. शिकोवचे रिती प्लस ते अर्थ जेवचे जल्ला की ना की म्हूण कळचे एक टिचराक कळका, एक भरोसा सुका न्हू त्या चेडवांक हांव आज शिकयलेले बाय द एंड ऑफ दॅट आवर अर्थ जल्ला की ना म्हूण कळका. ते मस्त जनाक कळना, शिकयताचे निवत्तांची. सो म्हाका तें दिसलें म्हाका टीचर जावका म्हूण आशिल्लें. आतां गुरू जल्ला की ना म्हूण गोतना म्हाका, गुरू इन अ डिफरंट वे. येस, व्हेरी नायस. सो तें तशी तुमगेल सांदोन तुमकां लायक संस्कृती मेळ्ळ्या अण्णा आल्या अम्मा टिचिंगांत आशिल्लींची तुमकां वन डे एक टीचर जावका म्हणून मना लायक विशय. स्कुलींग जातरी मागीर स्कुलींग पुरा खंय केलें? मंगळूर की मंगळूराची केंद्र उर्वा. ओके. थंय साकून मागीर तुमी इंजिनियरिंगाच्या मुखेलीची PUC आनी जातरी. इंजिनियरींग करूंक प्रेरण कसलें?
ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕೋರು ಪ್ರೇರಣೆ ಮಾಡರಿ ಕೆಲೆಲ್ಲ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ 2008 2008 ಅಂತ ಕೆಲೆಲ್ಲ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ त्या टायमारी इंजिनियरिंग जेवो डॉक्टर म्हळ्यार त्या दोन्ही प्रोफेशन मात्र चड आशिल्ले कसले ऑप्शन विंगड गोत्तूय ना आशिल्ले कसले आयडिया ना आशिल्ला सो जनांनी सांगताना इलेक्ट्रॉनिक्स आनी कम्युनिकेशन बेस्ट म्हाका रँक लायक येयलेला तशी इलेक्ट्रॉनिक्स आनी कम्युनिकेशन मेळटरे सीईटीन तो रँक म्हाका 5000 येयलेला सो त्या टायमारी मेळ्ळे सीईटीन तू रँक आयल्या प्लस बेंगलोरांत लायक कॉलेजान तू मेळटा म्हणटना म्हणालो काणगेरे लायक कॉलेज तू मिगेला म्हणके बेंगलोरांत तू वचता यू विल लर्न व्हेरी वेल तू हांगाची काणगे तू इथं म्हणा तू फिजिक्स आनी लायक मागता वत पळा काणगेरे म्हण तशी काण घेतली इंजिनियरिंग हांव घेतलें डॉक्टर अंबेडकर इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी म्हणून कॉलेज बेंगलोरांत गुड मागीर थंय चुकून TCS जर्नी कशी सुरू जाली हा सो तशी आनी थंय तुमकां कसले अवॉर्ड मेळ्ळेले करेक्ट वय एम्प्लॉय ऑफ द क्वार्टर करेक्ट सो तशी कसं म्हळ्यार आमकां इंजिनियरिंग जाताना युजली 3rd इयर म्हणटना थंय एक प्लेसमेंट्स म्हूण आसता म्हळ्यार आमकां कॅम्पस रिक्रुटमेंट प्लेसमेंट्स ताजे खातीर आमकां प्रिपेर करताची युजली त्या विंगड कंपनी येवन म्हळ्यार कॉलेजांत लायक शिकतले चेडवांक तांणी इंटरव्यू करताची तांगेले कट ऑफ आसता म्हळ्यार 60% बशी चड असल्यार मात्र त्या चेडवांक घेताची ना जाल्यार 70% चड आशिल्ल्यार मात्र घेताची विंगड कट ऑफ आसता सो तांतू भितर फर्स्ट येवका ताचे नंतर आमकां कसं म्हळ्यार आमकां सुरवेकच एक इंटरव्यू जावची तशी मॉक इंटरव्यू म्हणून सुरवेकच कॉलेजांत तांणी शिकयताची म्हळ्यार आमकां मेन इंटरव्यू वचची प्लेसमेंट जावका आनी कॉलेजान नांव पळयाची मस्त जन प्लेस जाल्ले म्हळ्यार तांणी पाय सांगू येत पळय आमगेले ह्या वर्सान तू इतले जन चेडूं प्लेस जाल्ल्यांची तशी तांकां तें एक भितर देखून इंटरनल प्रेशर आसता जनांक प्लेस करूच का आनी तांणी कसं म्हळ्यार विंगड कंपनी सगळो टाय अप करून आसताची आनी कसं म्हळ्यार टाटा कन्सल्टन्सी सर्विसेस म्हळ्यार मिगे लागता तू काम करतशी त्या टायमार तशी तें एक आशिल्लें हांव चमकलें म्हाका एक मिगे लाक्क मेळटली त्या मात त्या ना ती विंगड ऑफिस आसता इथं म्हळ्यार मस्त ऑफिसस म्हणून गोतना पळय ओशन आमकां तेन्ना गोतना टाटा म्हळ्यार एका कंपनी एका बिल्डिंग आसताची म्हणल्यार त्या आशेर चमकलें आमकां कळना वर्ल्ड पळय आमी म्हळ्यार बेंगलोरांत तू कॉलेजा वता शिवाय कंपनीन तांणी वचून गोतना तशी टाटा कन्सल्टन्सी वचून चमकलेंची जॉईन जाताना म्हाका फर्स्ट ट्रेनिंग हैदराबाद आशिल्लें सो फर्स्ट हांव एक ऑलमोस्ट 3 months ट्रेनिंग आसता रिगरस ट्रेनिंग एवरी डे म्हळ्यार म्हणका आमकां शिकयताची कसं करका म्हळ्यार प्रोफेशनल आशिल्ले जनांक म्हळ्यार इंजिनियरिंग जाताना आमी प्रोफेशनल जावन आसताची बट कॉर्पोरेट लायफान तूं एंट्री जावका जाल्यार कसं प्रिपरेशन जावका एका मनशालान सो आमकां ड्रेसा दुखून एक एटिकेट दुखून म्हळ्यार टेबल एटिकेट आसता पुरो एक कॉन्फरन्स वतना एक एटिकेट आसता पुरो कशी बसूका कशी उरलोका प्रेझेंटेशन स्किल्स शिकयताची प्रेझेंटेशन दिवचे जाल्यार कसं मिस्टेक करता युजली तें करून पब्लीक स्पीकिंग सक्कट शिकयताची अँड TCS सान तें मेळचे 3 महिना ट्रेनिंग इट्स वन ऑफ द बेस्ट म्हळ्यार मंच प्रकार हांव इट्स अ पब्लीक कन्सेन्सस म्हळ्यार सकट जनान मंच प्रकार इन्फोसिस आनी TCS मेळचे त्या 3 महिना ट्रेनिंग आसता स्टार्टिंगान तू त्या ट्रेनिंग येतल्या वर्ल्डा खंयचे कंपनी काम करूं येता तितले प्रिपेर करताची एक चेडवांक सो दॅट इज द बेस्ट पार्ट अबाउट दी सर्विस बेस्ड कंपनीज ताजे नंतर आमी काम करूं सुरू करतना इट ऑल डिपेंड्स ऑन हाव यू परफॉर्म म्हळ्यार कितले शिकू येता बट तुमगेले त्या शिकिल्ले कशी तुमी जनाल मध्ये यूज करताची त्या इम्पॉर्टंट सो त्या हैदराबादान तू आनी बेंगलोरांत हांव ऑलमोस्ट 2 years हैदराबादा काम केला 1 year हांव बेंगलोरा काम केला बट मिगेल बेंगलोराचे लास्ट त्या वर्साचे एक्सपिरियन्स वॉज द बेस्ट इथं म्हळ्यार बेंगलोरांत तू म्हाका मेळिल्ली टीम भारी लायक आशिल्ली हैदराबादा टीम वायट म्हूण म्हणटना बट कसं जालें म्हण आमकां विंगड प्रोजेक्टान तू विंगड जनां लोट वर्क करता जाल्यार सो वी वर नॉट वर्किंग इन द सेम प्लेस 3 महिने एक कडेन 6 महिने एक कडेन सो वी डीड नॉट गेट इनफ टाइम टू इंटरॅक्ट अँड गेट टू नो इच अदर बट बेंगलोरान म्हाका 1.5 वर्स आशिल्ला आय वॉज विथ सेम टीम फॉर 1.5 years ताजे निमित्ती म्हाका थंय इंटरॅक्ट करूं मेळ्ळें मस्त जनां लोट मिंगल करूं मेळ्ळें शिकचे डेफिनेटली आसता आय वूड नॉट पुट लर्निंग एज द इम्पॉर्टंट थिंग सक्कट जाणां म्हणचे थंय वचून शिकू का आमी लर्निंग सक्कट कडेन आसा लायफांत कसं जाल्यार एक्झॅक्टली सो म्हाका थंय कशें मेळ्ळें म्हळ्यार वेन यू गेट टू नो पीपल आय वॉज सोशल कसं म्हणटा आय एम अ व्हेरी सोशल पर्सन म्हाका मस्त जनां उरलो का मस्त जनां लागीं
फ्रेंडशिप दोन घेवका कॉन्टॅक्ट दोन घेवका तसल मनीस हांव सो म्हाका थंय ऑलमोस्ट 200 जाणां लोटू कॉन्ट्रॅक्ट म्हळ्यार कॉन्टॅक्ट करूं मेळ्ळें इंटरॅक्ट करूं मेळ्ळें मॅनेजर्स आसूं येता तांणी नॉर्मल Popular. एम्प्लॉईज सो तशें हांव मस्त पॉप्युलर जालो इता म्हळ्यार सकट जाल्यार वच्चून उरले नातिले जनाले जाल्यार कोंकण उलोवन उलयतलो मनीस हांव कळवा तशी पॉप्युलर जावन न्हू आनी कसं म्हळ्यार पळय कसं ऍक्टिव्हिटी आसतना ह्युमन रिसोर्स जनाल बशी चड ऍक्टिव्ह हांव आसूं न्हू सकट जाणांक मोटिवेट करून तुम्ही उलयांची तुम्ही डान्स करायची तुम्ही क्रिकेट खेळांची म्हणून सांगू न्हू नवे नवे सकट ऍक्टिव्हिटीज हा न्हू सो मिगेल मॅनेजरा कितलो खुशी म्हळ्यार हांव आसतना ऑफिसान तू वेन आय लेफ्ट हांव फेअरवेल आसतना मिगेल बाकी जाणांनी म्हाका म्हणलें मिगेल विंगड मॅनेजर्सांनी यो मिगेल मेन डिप्लॉयमेंट मॅनेजर कोणाले फेअरवेलांत येनी तुगेल फेअरवेलांत तू आयला प्लस तो रडला म्हाका ऍक्च्युअली लंडन वचपाक ऑपॉर्च्युनिटी आशिल्लें मिगेल प्रोजेक्टा दुखूनची बट हांव ऑलरेडी प्लॅन करून जाल्ला त्या दुखून मिगेल प्रोफेसर मिगेल मॅनेजरा त्या टायमाचे मॅनेजराक हांव रिक्वेस्ट केलें अशी सर हांव ऑलरेडी प्लॅन केला जर्मनी वचपाक सो म्हाका लंडना वचची ऑपॉर्च्युनिटी एक नाका मिगेल ज्युनियर्साच्यो विंगडान तुमी दियांची म्हणून अशी रिक्वेस्ट केलें मिगेल मॅनेजर कितलो चांग आशिल्लो म्हळ्यार म्हाका जर्मनी वतना म्हाका एक कोर्स आसता ते इंग्लिश एक एग्जाम आसता C1 लेवल म्हणून टोफल जो IELTS म्हणून आनी जर्मनाचे एक एग्जाम आसता तांणी कितलाय गेल्ल्याच म्हळ्यार म्हाका हेल्प करूंक ही मेड शुअर आय गॉट दोज एग्जाम डन फ्रॉम TCS म्हाका तेन्ना हांव बरयतना IELTS आनी जर्मन म्हाका ऑलमोस्ट 21,000 फीस जालेले विच आय वॉज पुटिंग फ्रॉम माय पॉकेट मिगेल मॅनेजरान कसं केलें म्हळ्यार ते आमगेले ऑफिसाचे बजेट येता म्हणून सांगून ते कम्प्लीट वेव ऑफ केलं तुमगेल काम तशी आशिल्लें त्या दुखून एक सपोर्ट सो दॅट त्या मोमेंटान तुझी एव्हरी 3 मंथ्स एक पट एम्प्लॉय ऑफ द क्वार्टर म्हणून अवॉर्ड दितात सो तेन्ना म्हाका एम्प्लॉय ऑफ द क्वार्टर म्हणून दिलें अच्छा अच्छा मागीर हांगाचे जर्मनी वचच्याक पुरो जाल्ले थंय मास्टर्स केलेले थंय हांव मास्टर्स केलें मिगेल इंजिनियरींग आशिल्ली इलेक्ट्रॉनिक्स आनी कम्युनिकेशनान हांव मास्टर्स केलें इन्फॉर्मेशन आनी कम्युनिकेशन टेक्नॉलॉजी म्हळ्यार कम्युनिकेशन टेक्नॉलॉजीन तुची चिके एडवान्स्ड कोर्स तो म्हाका म्हळ्यार आतां युजली ह्या एक मस्त करतू जायना बॅचलर्स मास्टर्स आनी PhD ह्या 3 कोर्स म्हणटाची बट त्या कोर्साक कसं शिकयताची तें कोणाक मस्त गोतना बॅचलर्स म्हळ्यार कसं मिगेल गुरून सांगची बॅचलर्स म्हळ्यार तूं सकट विषय शिकचे म्हळ्यार ऑल टुगेदर ऑल इन वन म्हळ्यार इंजिनियरींग करतना तुमकां फर्स्ट इयरान तूं इंजिनियरिंगान तूं सिव्हिल इंजिनियरींग शिकयताची केमिकल इंजिनियरींग शिकयताची फिजिकल इंजिनियरींग म्हळ्यार फिजिक्स इंजिनियरींग शिकयताची कळवा तुमकां सकट स्ट्रक्चरल इंजिनियरींग शिकयताची काइंड ऑफ MBBS मेकॅनिकल इंजिनियरींग शिकयताची सकट शिकयताची म्हळ्यार सकटाचे बेसिक तुका बट तेंच तुमकां सेकंड इयर थर्ड इयर फोर्थ इयर म्हणटा इंजिनियरिंगाचे तुम्ही एक स्पेसिफिक फील्डान मात शिकताचे आतां इलेक्ट्रॉनिक्स आनी कम्युनिकेशन मात शिकलो करेक्ट तो बॅचलर्सान आमकां बेसिक ऑफ एव्हरीथिंग वी गॉट मास्टर्स करताना इलेक्ट्रॉनिक्स आनी कम्युनिकेशनान तू एक स्पेसिफिक फील्ड दॅट इज वॉट मास्टर्स इज फॉर म्हळ्यार इलेक्ट्रॉनिक्स आनी कम्युनिकेशना भितरी एक फील्ड काडताची इलेक्ट्रॉनिक्स आनी कम्युनिकेशनान तू एक बार फील्ड आसाची आतां बार फील्ड कसं नाही म्हणून पुराय वचनाचे आमी बट तांतू भितर खंयचे एक फील्डान आमी मास्टरी करता दॅट इज वॉट इज कॉल्ड मास्टर्स आतां तांतू भितर एक मास्टरी करताची त्या मास्टरी केलें हांव कम्युनिकेशन टेक्नॉलॉजीन म्हाका म्हळ्यार कितले 2 वर्सां कोर्स की 2 वर्साचे युजली तर 2 वर्सां कोर्स बट इंटर्नशिप आनी थिसीस आनी हे म्हणटा 2.5 3 इयर्स लाग जाता कोर्स करूंक सो केलव कडेन 1.5 वर्स भितर जाता केलव कडेन 2 वर्स जाता केलव कडेन 2.5 वर्स जाता मिगेले 2.5 इयर्स जाला म्हळ्यार हांव 2 वर्स मिगेल कोर्स फिनिश केले सब्जेक्ट्स आनी पुरे फिनिश केले थिसीस बरोवच्याक म्हाका 6 मंथ्स टाइम दिता सो त्या टायमार म्हाका 1.5 इयर्स कोर्स करतना आमगेल डिग्रीन तू कितले मार्क्स येता म्हणून पळोवन आमकां एक स्कॉलरशीप म्हणून आसता त्या तुमी थ्रेशोल्ड पास केल्यार तुमी क्लासान तू टॉप असल्यार जो युनिव्हर्सिटी टॉप असल्यार तुमकां एक स्कॉलरशीप मेळटा सो देवाल दैकी वेंकटरमणाल दैकी त्या टायमार हांव क्लासान तू टॉपर आशिल्लो सो म्हाका तशी डाड स्कॉलरशीप म्हणून कंप्लिशन स्कॉलरशीप म्हणून विंगड आसता सो DAAD म्हळ्यार जर्मन ते म्हळ्यार जर्मन अकॅडमिक एक्सचेंज सर्वीस म्हणून एक आसता ते हाजे थ्रू आमकां एक जर्मनीचे स्टुडंट्सांनी जर्मनी दुखून भायर दुखून आयिल्ल्या स्टुडंट्सांनी लायक परफॉर्म केल्यार क्लासान तू नंबर 1 जो युनिव्हर्सिटी नंबर 1 केल्यार तांकां एक इतले स्कॉलरशीप दिताची म्हणून तेन्ना म्हाका 5,000 की 4,000 4,500 युरो मेळ्ळेले दॅट वॉज इक्वलंट टू माय
1.5 इयर्साच्या डिग्रीच्या कितलो हांव फीस भरलेलो पळय म्हगेल्या खाणाचे जेवणाचे फुल्ल म्हूण म्हणा बट 60% 70% म्हाका ते पुराय सुट्टींतले मेळ्ळे. व्हेरी नायस. सो ते म्हाका स्कॉलरशीप मेळ्ळेले. तशी ताका कसले टेस्ट एग्जाम ना ताका तुम्ही टेस्ट एग्जाम म्हळ्यार तुम्ही बरयलेले टोटल सब्जेक्ट वय सब्जेक्ट वय ताजे एवरेज काणू तुम्ही टॉपर असल्यार तुमकां वय चान्स आसा. हो आणि प्रोफेसराले एक रेकमेंडेशन जावका म्हळ्यार हा. तुम्ही पर्टिक्युलर प्रोफेसर जो पर्टिक्युलर एक फिल्डा काम करता असल्या म्हळ्यार त्या प्रोफेसरान तुमकां रेकमेंडेशन दिवका वय यो स्टुडंट भारी चांग कोन काम करता व्हेरी अँड इज अ रेकॉग्नाइज्ड स्टुडंट म्हणून तांणी लेटर बरयल्यार. येस येस व्हेरी बट आमगेल प्री रिक्विसिट कसं म्हळ्यार मार्क्स लायक आसुका. करेक्ट वय खंडित आनी तुमकां ते प्राय तशी वाचूची करचे इंट्रस्ट आतां तुमगेल क्वेश्चन जर्मनीन तुमी इतले आशिल्ले तेन्ना ताजे निमित्त तुमगेल वर्ल्ड व्यू कशी एक्सपांड जाला की तुमकां हा. हेल्प जाला की या एक लायक क्वेश्चन हांव कसं लायक म्हणून सांगता. जर्मनी वच्चे हांव कॉन्सेप्ट त्या एक न्ही आशिल्लें दुडवाच मात्र न्ही म्हण आमगेलो दुड्डू म्हूण आसा त्या एक मात्र न्ही. सेकंड मेन मिगेल इनर इच्छा कसं आशिल्लें म्हळ्यार म्हाका विंगड विंगड नमण्याचें म्हणल्यार पडलें फर्स्टाक म्हाका खावचें म्हणा मस्त इश्ट विंगड विंगड सगळें एक्सप्लोर करचें म्हणून. तेंच हांव USA चमकले जाल्यार जो UK चमकले जाल्यार जो ऑस्ट्रेलिया चमकले जाल्यार म्हाका तितले कंट्रीज भोंवच्याक तितलं कल्चर पळोवच्याक तितलं खाण खावच्याक ऑपॉर्च्युनिटी ना. मागीर हांव स्पेना चमकलो. स्पेनान PhD करूं वतना दॅट वॉज अ डिफरंट एक्सपिरियन्स 1.5 इयर्साचे. PhD was in Spain. Spain. Okay. सो जर्मनीन तूं हें करूं वतना म्हाका स्टुडंट लायफ न्हू तेन्ना मस्त प्रेशर ना. सो एज अ स्टुडंट यू गेट टू डू युअर थिंग. कॉलेजाची एक्टिविटी केले सॅटर्डे संडे म्हणटना हांव एक पार्ट टायम जॉबाक वतालो. सो पार्ट टायम जॉब केले. पार्ट टायम जॉबांत वरलेलो रुपयो आमी ಒಟ್ಟುಕೊಂಡು ತಂತುಲ್ ವರ್ಲೆಲ್ ರೂಪಾಯಿ ವಿಂಗಡ್ ಕಂಟ್ರಿ वचेशिल्ले. येता म्हण आमकां तितले रुपये ना आनी आम्हाला वापस घेवका म्हणा तितले रुपये ना तितली शक्ती ना आनी आमी लोनय घेयनी त्या म्हण लोन भरूं जाता की ना म्हळ्यार भंय आशिल्लें. सो त्या टायमार आमी देवाल दयेन म्हाका स्कॉलरशीप मेळ्ळेली देखून पुराय तेंची समजला. जर्मनान तूं एक 4 वर्स की राबून PhD तुमकां कंप्लीट करनाशी न्हय बरो जाय न्ही. रिटर्न येवचें कारण कसलें आनी तुमगेलें टेक्नॉलॉजी प्रोफेशनल सुकून पर्सनल फिलॉसॉफीन पर्सनल स्पिरिच्युअलायझेशनान तुमी आयिल्ली आसाची ताची एक स्टोरी कसली म्हण सांगता. सो जर्मनीन तो सांगला म्हण PhD मास्टर्स जाल्ले 3 वर्स मास्टर्स फिनिश जाले 2.5 इयर्सान. मागीर हांव रिसर्च करूं सुरू केलें. रिसर्च करूं सुरू करतना मिगेल प्रोफेसरा लोटू आनी मिगेल HOD लोटू आमी काम करता आशिल्ल्यांची तेन्नाच हांव मिगेल फर्स्ट आर्टिकल बरयलेलें IEEE आर्टिकल बरयलेलें प्रेझेंटेशन करूं टेक्नो इकॉनॉमिकल एनालिसिस म्हणून एक कॉन्सेप्ट आहे. हांव नेटवर्क प्लॅनर जावन आशिल्लो. सो नेटवर्क प्लॅनर जावन आसतना आमकां नेटवर्क प्लॅनर सो नेटवर्क प्लॅनिंग म्हळ्यार आतां हांव तुमकां सरळ रितीर सांगचें जाल्यार आतां एक नेटवर्क दिवची कंपनी आसा पळय हांगा इंडियान तसोच करंटली एअरटेल जो जियो जो तो ह्या कंपनी एज अ नेटवर्क प्लॅनर दे कम टू मी. तांणी डायरेक्ट खंयच्या एक जाग्यार डिप्लॉय करना नेटवर्क. तांणी आतां एक नवेच जाग्यार डिप्लॉय करता जाल्यार तांणी फर्स्ट एक प्लॅनर आले वतात म्हळ्यार आतां एक कन्स्ट्रक्शन करता जाल्यार मनीस डायरेक्ट वचून कन्स्ट्रक्शन करना न्हू एक आर्किटेक्ट आले वता जेव्हा एक स्ट्रक्चरल इंजिनियर आले वचून निमगिता म्हाका 3 स्टोरी बिल्डिंग जावका म्हाका हें इतलं बाथरूम जावका इतलं बेडरूम जावका म्हणून तशीच आमगेला येवन तांणी नेटवर्क प्लॅनर्स आल्याक येवन तांणी सांगतांची आमकां पळय ह्या जाग्यार आमकां एक उर्वा स्टोरांत जेव्हा एक शक्तीनगरांत आमकां एक नेटवर्क प्लॅन करून दिवका आनी तूं ह्या सेक्युरिटी जावका असल नमूने सर्वीस जावका म्हळ्यार ಕೆಲವು ಜನ ಬ್ರಾಡ್ಬ್ಯಾಂಡ್ जावका ಕೆಲವು ಜನ डेटा पॅक जावका ಕೆಲವು ಜನ इंटरनॅशनल रोमिंग जावका. हांव तुमकां सरळ रितीन सांगता एक्चुअली आमी करची काम हें न्ही बट तुमकां तशे ऑर्डर्स येता आमकां तांणी सांगताची आमकां असल आसलें हे काम तुम्ही फॉरेन बसून करता फॉरेन बसून आम तेंची टेक्नो इकॉनॉमिकल एनालिसिस म्हळ्यार आमकां टेक्निकल नॉलेज आसा प्लस इकॉनॉमिकल नॉलेज आसा म्हळ्यार लायक टेक्निकल प्रोडक्ट्स यूज करून सगळे भशेन उणे मोल्लारी त्या लायक नेटवर्क प्रोवायड करता एक पर्टिक्युलर जाग्याक. बट हांव तुमकां एक सांगो जागो सांगता सर बट वी यूज टू डू इट फॉर अ बिग कंट्री. आतां एक कंट्रीक नेटफ्लिक्स नवे सबस्क्रिप्शन येता असं म्हणलें आतां तशें सांगल्यार अर्थ आतां जनांक नेटफ्लिक्साचे नवे मुवी स्क्रीन करता आमकां हांगा दुखून दिसता खाली तांणी स्क्रीन करताच म्हणून सांगिल्लें आज स्क्रीन केल्या म्हण त्या स्क्रीन करची मातशी काम आसा पळय ताजे विशयात हांव काम करचें आशिल्लें. त्या स्क्रीन करचे भशेन फुडें ताजें प्रिपरेशन करचें. कोण कोण नेटफ्लिक्सा सबस्क्रिप्शन घेतला तांतूं भितर स्पेशल सबस्क्रिप्शन घेतला तांकां दिवची काम एनालिसिस. सो त्या पुरे आमी मशीन लर्निंगार
हांव एकलो न्ही म्हगेली टीम आशिल्ले आमी एक 50 जणां टीम आशिल्ले त्या भितर आय वॉज वन ऑफ द नेटवर्क प्लॅनर्स अच्छा सो आमगेले एक्चुअली स्कॉलरशीप त्या PhD कोरच्या म्हाका एक स्कॉलरशीप मेळ्ळेले तो स्कॉलरशिपाक मेन स्पॉन्सर असुचे फेसबुक कळवा तुमकां नांव मात्र विंगडाले बट म्हाका देखून स्पॉन्सर करचे फेसबुक नेटफ्लिक्स असल कंपनीज वय तांगेले इता म्हणजे तांकां हेल्प जाता वय वेरी नायस वय सो तशी जातर मागीर तुमी PhD अर्धार सोडका जाल्ले हा तें कसं So, पेन आवडताना कसं जाल्लें म्हळ्यार आमगेले फील्ड आसा पळय आमी केल्लें फील्ड आनी तांणी म्हाका PhD करूं सांगिल्लें फील्ड तें चिक्के डिफरन्स आशिल्लें सो तें कश्ट जालें सुरवेक म्हगेलो अम्मा सरले 2014 तुची म्हगेलो ल्हान अंग एकलो आशिल्लो सो तें प्रेशर आशिल्लें सो हांव कसलें सांगता अशें म्हळ्यार हे म्हगेल्या सल्याक मात्र न्ही प्रेशर येवचें सगळे जाणांक विंगड टायपा प्रेशर येता फेस कोन वत्ता फेस करून येता Right. वचुका सो Right. हांवें तेंच कॉन्सेप्ट घेवन वचा ट्राय करया म्हणून हांव गिव अप करचें एटिट्यूड ना आशिल्लो नाही म्हाका आता त्यासल प्रमाण येतना तुमकां कोण हेल्प केलें कसं हेल्प जालें सो त्या गिव टायमार अप कोर का म्हण दिसतना गिव अप कोरका म्हण दिसतना फस्ट म्हाका मात आयलेलो म्हगेल्या अम्माले अन्नाले विशय या इता म्हळ्यार तांणी म्हाका 18 वर्सां रावता सांगिल्लें पळय हम्म, म्हगेल्या 18th बर्थडेक म्हगेल्या अम्मान म्हाका एक गिफ्ट दिलेलें कसं म्हळ्यार स्पिरिच्युअल गिफ्ट हे गुरू म्हणून सांगून हार्टफुलनेस म्हणून एक इंट्रोड्यूस केलेलें तांतू भितर कसं म्हळ्यार मेडिटेशन करचें आनी कसं न्ही ना स्पेसिफीक कसं न्ही ना तुमी खंय आसाची थंय बसचें आनी मेडिटेशन करचें तुमकां कसं न्ही कश्ट जाल्लें मना दुख्ख जाल्लें जेव्हा मना बेजार जाल्लें जेव्हा कसं न्ही तुमकां ते क्वेश्चन आन्सर ना पर्टिक्युलर एक सिच्युएशन आसा तुमी डायलेमांत आसाची दोन एक दिसताच तुमकां वाट खंयची वाट घेवका म्हूण कळतना यू आर नॉट एबल टू पिक द रायट डिसिशन करेक्ट कळवा तसल सिच्युएशन आसतना तू कसं न्ही टेन्शन घेवची नाका ना तू मेडिटेशन करी तुका मनान तुकून एक आन्सर येता इता म्हळ्यार इनर कॉन्शियस म्हळ्यार आसता पळय त्या मनान तुकून एक आन्सर येता तू तें कर देवा म्हणून म्हगेल्या अम्मान सांगिल्लें सो तें चूड येवन हांव कसं लेखलें म्हाका कोविडा टायमार आमकां ಸ್ವಲ್ಪ ब्रेक आसतना हांव घरकड बसून मेडिटेशन करूं सुरू केली तर म्हाका मन समज ना आशिल्लें ह्या सकट टेन्शनान मन सम ना आशिल्लें आनी अन्नाले सांगचे अन्नाक ऑलरेडी पाप टेन्शन हांगा कोविडान तो पाप एकलो जावन शिरकला म्हगेलो अण्णा कॅनडांत आशिल्लो हांव स्पेनांत आशिल्लो अम्मा सरल्या तशी कोणेय ना पाप ताका तशी पुराय टेन्शन ताका वापस हें सांगून म्हाका हांगा समजता ना बापा म्हाका टेन्शन जाता म्हणून सांगून ताका आनीक टेन्शनाक घालची म्हाका इश्ट ना आशिल्लें अण्णाले सांगच्याक उपाय ना ताका पाप टेन्शन तो आतां एकलो शिरकला कसं करचें तेच नांव म्हगेलो गुरू कची उडगास काडलो आनी सदच म्हणल्यार म्हण उडगास काडून बशिलो सो ऑलमोस्ट 1.5 month म्हणटना म्हाका एक डिसिशन दिसलें PhD हांव इंडिया दुखून जाल्यार कंटिन्यू करूं तशी तो एकलो जाता म्हळ्यार लेखाचेर हांव एक दृढची जावन निश्चय घेतले नाका हांव हांगा स्कॉलरशीप ते म्हाका दिता सो हांवें तेदनाची एक डिसिशन घेतला 1 महिने नंतर सम आलोचन करून येस म्हूण लेखून डिसिशन घेतलें तेच टायमार आमगेले सुषमा स्वराज ही मिनिस्टर आशिल्ली फॉरेन मिनिस्टर आशिल्ली लकीली तेच टायमार मोदी गव्हर्मेंटानी आशिल्लें तांणी आमकां जर्मनींत मस्त फ्लायट्स केलेले जनांक म्हाका हाडूंक बट स्पेना दुखून फ्लायट्स नाशिल्ले बट लकीली तांणी रेकॉग्नायज केला स्पेनांत ಸ್ವಲ್ಪ जन शिरकल्यांचे स्ट्रँडर्ड जावन आसतांची तांकांय हेल्प करका म्हणले कॉन्सेप्टार तांणी एक फ्लायट जर्मनी दुखून नंतर एक एक्स्ट्रा फ्लायट घालून स्पेना दुखून एअर इंडिया फ्लायट घाले त्या फ्लायटार हांव रिपॅट्रिएशन जावन इंडिया आयलो 2020 आय थिंक इन द मंथ ऑफ जून सो तशें हांव म्हाका येयलो इंडिया आयलो आनीक कसं इन्स्पिरेशन म्हळ्यार इंडिया येवच्याक वाक्ष येवच्याक एक तेंच म्हगेलें मेन असोच म्हगेलें अन्नालें आनीक कसं म्हळ्यार म्हाका एक दीस दिसलें मना शांती बशी कॅरियर व्हडली न्ही करेक्ट इता म्हळ्यार कॅरियर इज इम्पॉर्टंट डेफिनेटली इम्पॉर्टंट आमकां लायफ लीड करूंक कॅरियर जावका बट हेल्थी नातल्यार कॅरियर वचून कसं प्रयोजन म्हाका मस्त म्हाका येवका म्हण दिसलें वेलनेस हा सो म्हाका तशें जातना म्हगेलो एक्सपिरियन्स हांव हार्टफुलनेस म्हणून म्हगेलो एक्सपिरियन्स घेतला हांवें इतलें म्हाका कश्ट जाला आनी हांव म्हगेल फ्रेंड्सां लायफ पळयलें म्हगेल लागींच्या लायफ पळयलें सगळे जाणांक 90% ऑफ देम आर डुईंग अ जॉब जस्ट फॉर द सेक ऑफ कमिटमेंट ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ वर्ल्डीक जाला ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ चलडू आसा रेस्पॉन्सिबिलिटी आसा ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ आनम आसा पळोवन घेवचें जालें ಸ್ವಲ್ಪ जनान लोन घेतला व्हडले घर घेतला कार घेतला लोनार आसाची तांणी एकपटी कसं न्ही सोडूं जायना बट काम करूं इश्ट ना
काम करचे काम अंतू इष्ट ना ಇಲ್ಲ ಕೋರ್ಕಾ ಮಳಲ ಕೋರ್ಕಾ दुड्डू जाऊ ಜಾವ್ಕಾ घर चोलका चलडू मसाची होय. आनम मसाची कशी पळोवच्या मग्गेल हातान कितले जाता तितले जाणांक हांव हेल्प करता म्हणून आय स्टार्टेड एज अ freelancer. अँड कसं म्हणटाची फ्री जावन योगा शिकोवचे फ्रीलान्सर हम्म. म्हळ्यार तेन्ना हांव स्टार्ट केलें इतलें न्हू सो हांव हम्म. सगळे जाणां फ्रीक शिकयतालो ಯೋಗ ಮಳಾರಿ ತುಂಗೆಲ್ ಕಂಚಿ ನಮೂನೆचे ಯೋಗ हा हांव 29 मुगेल कॅरियर सोडून मुगेले ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ कॅरियर कंप्लीटली कुट्ट कोरून हांव 29 इयर्स सारी मंगळूर येवन झिरोन तुकून स्टार्ट केलेलो त्या टायमार म्हाका उडग आसलेली तेंची फस्ट हांव शिकिल्लो योगा सांगपणे स्कुलांत आसतना सो ते तुमकां नॅचरली फ्लेक्सिबलय करता प्लस तुमकां मेंटली स्ट्रॉंगय करता बट हांव शिकिल्लो तेन्ना शिकिल्लो योगा हठ योगा म्हणून म्हाका ते उडगास आशिल्ले हठ म्हळ्यार ते मोस्ट ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ योगा आणि ह आणि त म्हळ्यार मस्चन कसं मिसकन्सेप्शन आसा म्हळ्यार हठ योगा म्हळ्यार कन्नडान हठ म्हणटा पळय हठान करची योगा म्हणून ते कंप्लीट रॉंग अच्छा ताजे अर्थ हठ म्हळ्यार हठ न्हय ते इट इज अ संस्कृत वर्ड ब्रोकन इनटू टू थिंग्स अच्छा ह आणि थ अच्छा ह म्हळ्यार मॅस्क्युलिन थ म्हळ्यार फेमिनिन फेमिनिन म्हळ्यार ह म्हळ्यार सूर्याल शक्ती आणि चंद्राल शक्ती विंगड विंगड मिनींग ಕೂಲ್ आणि हॉट हा हॉट आणि कोल्ड Cold, हा. हॉट आणि कोल्ड ಒಟ್ಟು जावन ಅಷ್ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಸಾಕು म्हळ्यार आमकां ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ करच्याक मेंटली आणि फिजिकली इमोशनली आणि स्पिरिच्युअली डेव्हलप जावच्याक ह्या दोन्ही शक्ती जावका म्हणटात फॉलो करचे हात योगा हात योगा सो हांव करचे मोस्ट ट्रेडिशनल फॉर्म हात योगा आत्ता मस्त व्हरायटी आसा हात योगा अष्टांग योगा ह्या दोन्ही सगळ्या भशेन ओल्ड आशिल्ले बट सगळ्या भशेन फुडें योगा म्हळ्यार कॉन्सेप्ट मस्त ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಾ ಯೋಗ म्हळ्यार कसं नाही म्हणून हें ऍक्च्युली सुरू जालें भगवद्गीता अंतू आमगेले कृष्णान आनी अर्जुनान संवाद अंतू नवा चॅप्टरांचो स्पेसिफिकली कृष्णान भगवद्गीता सांगतना तांणी उलयताची कसं म्हळ्यार राजयोगा आनी राजगुह्य योगा म्हणटा चॅप्टरा नांवाच योगा म्हणून राजयोगा राजगुह्य योगा म्हळ्यार सगळ्या भशी रॉयल असुच योगा आणि रॉयल सिक्रेट ओके राजगुह्य योगा ते सिक्रेट म्हळ्यार कसं न्हय म्हणून तांणी त्या चॅप्टरांतू सांगला सो तांतू स्पेसिफिकली सांगेल कसं म्हळ्यार 3 नमूना योग आसा योगा म्हळ्यार कसं न्हय इज अ पाथ ऑर टू ब्रेक इट डावन आमगेले केन्नाय आमगेल्या संस्कृतांतू केन्नाय कशें म्हळ्यार सकड ब्रेक डावन करून अर्थ जावचे योगा म्हळ्यार टू युनाइट म्हळ्यार दोन्ही ಒಟ್ಟು जालेले भाग जालेले पीस ಒಟ್ಟು करचे म्हळ्यार पतंजलीन सांगचे प्रकार योग म्हळ्यार आमगेल मन आशिल्ले त्या स्मृती म्हणटा पळय आत्मा आणि कृष्ण आले असोचे परमात्मा आत्मा आणि परमात्माक ಒಟ್ಟು जावच्याक मर्ज जावच्याक वच्चे आमी रीती पाथ that is nothing but yoga very interesting so that is the real meaning or the actual understanding of yoga real meaning म्हणा actual understanding of yoga म्हणा so tantu कृष्णान स्पेसिफिकली भगवद्गीतान कसं सांगला म्हळ्यार म्हाका मिगेलोट्टू परमात्मा तुमची मर्ज जावका जाल्यार 3 वाट आसा भक्ती योग ज्ञान योग आणि कर्मयोग सो ह्या 3 वाटेन तुम्ही कोरयेत बट मस्त वेळ काढता जल्म कटल्यान काढता बट ताजे भशी व्हडले एक योग आसा ताजे खातीर तांणी स्पेसिफिकली राजयोग म्हणून सांगला राजयोग म्हळ्यार हाजी 3 भशी फास्ट जाता प्लस इट्स अ किंग ऑफ योगास ताजी नावाची राजयोगा इज ऑल्सो कॉल्ड अष्टांग योग अष्टांग योगांतू 8 अंग अरे 8 लिम्स आसाची विंगड लिम्स पार्ट्स ऑफ योगा सो तांतू भितर यम 8 सांगता यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारण ध्यान आणि समाधी या 8 लिम्स ऑफ योगा सो हांतू भितर स्पेसिफिकली भितर डेल्व केल्या मस्त डीप आसा बट मस्त जनांक अर्थ जावची कसं म्हळ्यार योगा म्हळ्यार आसन ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ತಾಜಿ ಬಶಿ ಚಡ್ ನಿಮ್ಗಿಲ್ಲಾರಿ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ म्हणटाच ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ताजे बशी डीप ಗೊತ್ತಸ म्हणून तसे निमगू या म्हणून गेला ताणी सांगचे कसं म्हळ्यार माइंड आणि बॉडी आणि हार्टाक बॅलन्स करचे असले कसं एक आसन प्राणायाम ಒಟ್ಟು करून केल्यार मेडिटेशन म्हणटा ताजे बशी चड गेल्यार बट आसन
प्राणायाम आणि मेडिटेशन इज जस्ट वन ऍस्पेक्ट आउट ऑफ द 8. अच्छा वय वय 8 विंगड विंगड असं हा. तांतू ಈಚ್ आम्ही हगूर 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 शिकू का शिकून करता? शिकून हा, शिकून हा, वच्चा हा. म्हणजे यम नंतर नियम हा, हा. नियम नंतर आसन वय वय. आसन नंतर वय. एक प्राणायाम क्लिअर झाल्याशिवाय अनेक क्लिअर व्हायचे जायना बट पतंजलीनं अनेक काही कसं सांगला म्हणारे ह्या सांगल्यार तुमका हसतले तुम्ही हम्म. ऍट दी एंड म्हणारी धारण आणि ध्यान जाता लास्ट आणि समाधी म्हणून सांगतांचे त्याला समाधी होताना अन्य म्हणजे हाव नाही पतंजलीच सांगतं असं पतंजली इज अ पर्सन हू रोट Yeah. द फॉर्मल बुक अबाउट योगा योगा वय म्हणारी कशी कोरच्या कसं नाही त्या सगळं वय, बरेलेलं वय. त्याने त्यांनी सूर केलेलं नाही हम्म. या मिसकन्सेप्शन येवच्यानच सूर केलेलं मस्त पुढे हम्म. दशरथाल बशी पुढेच असं हम्म. योगा हम्म. बट पतंजलीनं त्या बुक बरयलेलं आहे म्हणा वय. कशी शिकोर येता मी मग हम्म. सो तांतू भितर कसं बरयला म्हणारी तुम्ही समाधी स्टेटार येताना बाकी सुरवे सांगितलं 7 पळा यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारण ध्यान हे कसं नाही अवसरपणा इथं म्हणत तुम्ही यू विल बी इन दॅट एटर्नल ब्लिस म्हणजे समाधी स्टेट आणतो आता तुम्ही फॉर एक्झाम्पल हांव सांगता समाधी स्टेट म्हळ्यार कशें आसता निद्दा आसतना तुमगेल प्रॉपर्टी तुमगेल घर तुमगेल आनु तुमगेल अम्मा तुमगेल बम्मणू तुमगेल चेडणू तुमकां उडगास आसता उडगासना वय डीप स्लीप आय एम नॉट टॉकिंग अबाउट अशी निद्दोची वय वय डीप स्लीप आसतना वय, तुमकां वय. कसं उडगास आसता हम्म. यू विल बी इन दॅट सबकॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड हम्म. डीप स्लीप आसतना सो त्या स्टेटार आसतना तुमकां बाकीचे कसं नाही अवसरू ना हम्म. सो त्या म्हणता पतंजलीच सांगतस बट आमी कसं नाही म्हळ्यार योगा म्हणताना शिकोवचे आमी चड आसन प्राणायाम चड म्हळ्यार या मेडिटेशन मेडिटेशन बट हांतू भितरय आमी डीप जावन परतुकोन घेवया वय वय नाही तुम्ही आता मेडिटेशन घेता असं नाही वा तशें मेडिटेशन म्हळ्यार तुमकां कशें घेता ते मेडिटेशन म्हळ्यार मस्त विंगड विंगड रितस हांव तावळ सांगलें म्हणटा म्हाका हार्टफुलनेस मेडिटेशन म्हणून म्हगे लम्मान म्हाका इंट्रोड्यूस करिल्लें वय बट आमी 18 वर्सार आसतना जेवो त्या एक युजली त्या 13 टीन एज म्हणटा न्हू त्या टायमार एक क्युरियोसिटी म्हळ्यार एज म्हळ्यार सकट नवे नवे सकट पळोवचें मेळटा शिकूं मेळटा एक्सपेरिमेंट करूं मेळटा सो 18 इयर्सार म्हगे लम्मान म्हाका डायरेक्ट सांगतना हार्टफुलनेस मेडिटेशन रे आमी यशस्वी करतसची म्हूण म्हणटाना म्हाका ते डायरेक्ट एक्सेप्ट करूं जायनी बूक वाचिल्लें मेडिटेशन प्रॅक्टीस केल्लें बेसिक्स मुगेल एक कॉन्सेप्ट कसो नाही म्हणारी म्हाका तें इश्ट जावचे बशी फुडें हांव कसो न्ही डायरेक्ट एक्सेप्ट करना इश्ट जावका मनशाक कसं नाही जाल्यार तें मात्र हांव तें एक्सेप्ट करता आमकां फर्स्ट ते सांगता म्हाका तें मस्त व्हडलें क्वेश्चन आशिल्लें सो आमगेल गुरून तांतू एक सांगिल्लो विशय यू आर द एक्सपेरिमेंटर यू आर द एक्सपेरिमेंट experiment on yourself हा and you are the person who will tell that if the experiment has worked or not वय वय की नाही वय मग त्या कॉन्सेप्ट मस्त इष्ट झाला सो हांव लेखला वय प्रयत्न experiment करून पळोवया तशी हांव मेडिटेशन सुरू केलें तांतू मेडिटेशनान स्पेसिफिकली हार्टफुलनेस मेडिटेशन कसं लायक युनीक असं म्हणारी हार्टफुलनेस मेडिटेशनान फर्स्ट नांवान तूं आसा हार्टा वेरी बेस जावन करचें म्हणारी आमगेल हृदया वेरी ताका एक मिनींग आसा तुमकां इश्ट असल्यार हांव तें सांगता लेट अस टॉक अबाउट हार्टफुलनेस मेडिटेशन तांतू भितरय स्पेसिफिकली कसं म्हणा प्राणाहुती म्हणाले कॉन्सेप्ट आसा तुम्ही नॉर्मल मेडिटेशन करचे म्हणा दोळ बंद केले आणि ध्यान करू बसले बट तांतू भितर एक एडिशनल कॉन्सेप्ट आसा प्राणाहुती प्राणाहुती म्हण कसं नाही स्पेसिफिकली तुमकां एक बॉडीक चोलच्याक खाण जावका उद्दा जावका बट आत्माक शक्ती जावका जाल्यार जावका दिलेल्या कॉन्सेप्टाक प्राणाहुती म्हणटाच ट्रान्समिशन म्हणटाच अर्थ जेवचे रीती म्हळ्यार एक मनशाक डायरेक्ट आत्माक कॉन्टॅक्ट करूं जायना बट ते आशिल्ले तितले कॅलिबर आशिल्ले मनशान म्हळ्यार गुरून तांकां करूं जाता आतां आमी फामी लागीं जेवो गुरू लागीं कसले वचचे शिक्षक वचचे बट ते शिक्षा वतना एनर्जी हा सो त्या एक तांगे लागीं एक एनर्जी आसता तांगे लागीं तुम्ही खंय वचून हिमालयानी वचून शिकिल्ली योगा म्हळ्यार हांवें आसनाच करचे शिकिल्ले हांव हिमालया लागीं म्हळ्यार हिमाचला चमकलो हिमालया न्ही हिमाचला चमकलो आमकां दूर दुखून दिसता हिमालय इता म्हळ्यार त्या टायमार हांव शिकतना कोविडा टायमार पुराय बंद ऋषिकेशान म्हाका ऋषिकेशा वचून शिकूं का म्हळ्यार योगाचे बर्थ प्लेस ऋषिकेश म्हाका ऋषिकेशा वचून शिकूं का मस्त अशें आशिल्लें बट ऋषिकेश बंद आशिल्ले निमित्त आमकां हिमाचलांत वचचें जालें सो थंय हांव वचून योगा विशय शिकलो बट हार्टफुलनेस हें त्या पुरे म्हाका फुडेंची गरकड दुखून आनी तुमी तर म्हणारी
हार्टफुलनेस मेडिटेशन अंतू तुम्ही खंय वचू का म्हणना हम्म. कोविड असो कसने ना सगळे कडे बसचे मेडिटेशन करचे कळलं तुमका आत्ताची कशी म्हणाली इतले इझी केला म्हणा कॉन्सेप्ट आता एक ऍप तयार असं हार्टफुलनेस ऍप म्हणून सो त्या ऍप आणतो तुम्ही जाय जाल्यार सांगू येतं म्हाका एक मेडिटेशन सेशन जाऊ का म्हणून सांगल्यार त्या रिमाइंडर दिता प्लस तुमके एक मेडिटेशन सेशनाक तुमके एक मेंटर आक म्हणारी ऑनलाईन दुखूनच एक मेंटर कनेक्ट करता त्या मेंटरान खंय असू येत वर्ल्डांत इंडिया म्हणून खंय असू येत वर्ल्डांत त्या मेंटराक आनी तुमका कनेक्शन जाता म्हणारी ऍपा थ्रू बट प्राणाहुती म्हणाल कॉन्सेप्ट पडला त्या तुमका येद्रा बैसून करका म्हणना आता ऑनलाईन क्लास कशी चलता तशीची तंतु स्पेसिफिकली तुमका कसं फील त्या हांव सांगून फील करून जायना दॅट इज समथिंग विच इज फेल्ट इट्स फेथ बिलीफ कळलं तुमका सो ते करतानीच अर्थ जेवचे कळलं तुमका बैसून तुम्ही मेडिटेशन करता नॉर्मल मेडिटेशन आणि हार्टफुलनेस मेडिटेशन तुम्ही या फील करून करका गेलो मेडिटेशन आणि कॉन्सन्ट्रेशन कसं डिफरन्स हा सो दिस अ व्हेरी गुड क्वेश्चन या मस्त जनांक कळना सकट जण लेखता कसं म्हणजे मेडिटेशन करताना कॉन्सन्ट्रेशन थॉटलेस असू का म्हणजे कसने मनात विचार येवच्या नज म्हूण लेखताचे त्यातनं मात मेडिटेशन केल्ले हांव म्हणजे तशें न्ही म्हणल्यार हांव न्ही मिगेल गुरून म्हणजे कसं म्हणल्यार मेडिटेशन इज अ प्रोसेस मेडिटेशन इज अ प्रोसेस करेक्ट कॉन्सन्ट्रेशन इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ मेडिटेशन म्हणारी तुम्ही करताना कॉन्सन्ट्रेशन आपणीतला येता आता तुमका फॉर एक्झाम्पल दिता हांव तुमकां सरळ रितीर अर्थ जेवच्याक चलडाक एक्झाम 2 महिने नंतर आसता म्हणारी चलडू शिकता एग्जामा वेळार शिकता एक्झामा वेळार शिकता एक्झामा वेळार शिकताना कॉन्सन्ट्रेशन चड असता ते म्हळ्यार प्रेशर असता न्हू एक्झाम आसा शिकना चमकले फेल जाता म्हळ्यार ते भंय असता त्या भंयान कॉन्सन्ट्रेशन फुल्ल पीकार असता तशीची तुमका मेडिटेशन करताना विचार येवचे सहज म्हळ्यार तुम्ही दोळ बंद केले कुडले मनाक काम कसाने विचार करचे आता नांका कशी हुंची काम की तोंडान कशी उल्लोची काम की मनाक विचार करचे थॉट्स दोळ बंद केले कुडले थॉट्स येताचीच त्यामुळे दोळ बंद करताना आनी काही लाऊड जाता इथं म्हणा दोळ्यान कसं पळयतानाच न्हू लाऊड जाता हा रांदप कसं केला की घरान तू निगल सोणी कसं करतस कोण येवचे फोन येत की विचार येता सो त्या विचारू येवचे म्हूण जाव का जाल्यार एक कसं शॉर्टकट म्हणून शॉर्टकट म्हणूनच बट शॉर्टकट कसं म्हणा मेडिटेशन सिंपल वे प्रॅक्टिस करका सिंपल वे जानो मेडिटेशन प्रॅक्टिस इज द ओनली शॉर्टकट प्रॅक्टिस करका आज करता म्हणारे फॉर एक्झाम्पल प्रॅक्टिस म्हणून कसं सांगतो म्हणा आज जाल्यार चलटाक तुम्ही मॅरेथॉन धाव्यांची म्हणारे चतव्या बट त्या चलटाक तुम्ही सान संदूकून प्रॅक्टिस करून 10 वर्ष प्रॅक्टिस करेल धावन 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 ताका ट्रेनिंग दिवन ताका लायक खाण खावन नर्चर यू हॅव टू नर्चर इट तशीची मेडिटेशन तशीची त्या विचारनातील स्टेट येवच्याक कॉन्सन्ट्रेशन येवच्याक ಸ್ವಲ್ಪ काळ घेता ಸ್ವಲ್ಪ जन 3 दीस भितर येवच्या परो ಸ್ವಲ್ಪ जन 6 महिने आजकाल पुराय चेडू वांगाचे वेगान चलचे आमगेले वर्ल्ड ताणें ते मेडिटेशन केल्यार ताजे निमित्त कसो फायदा मेळटा टेक्निकल प्रोफेशनल्स जावो स्कुला वयचे चेडूवां जावो करेक्ट सो हक्क कशी म्हणारी मेडिटेशन केल्यार फर्स्ट तुमका एडवांटेज म्हणून पळोवचे नज या तुम्ही करचे एक भक्तीन एडवांटेज म्हण न्ही जाल्यार चिके एक हे मेळटा करेक्ट असं म्हणतात पीस 100% मेंटल एंजायटी पण चड असता आजकालचे जनरेशनान तू चिके इन्फॉर्मेशन ओव्हरलोड जाला म्हणारी इंटरनेट दुखून सोशल मीडिया दुखून जवो बुक्स दुखून ಕೆಲವು जन बुक्स मात वजितांची आणि स्कुलाचे प्रेशर टीचरल प्रेशर जो चेडवांक प्रोफेशनल्सांक ऑफिस प्रेशर तांगे लेवलार तांकां आसता सो सक्कड जनाक एक स्ट्रेस लेवल आसा कळवा तुमका म्हाका कशें स्ट्रेस व्हडले तुमकां कशें स्ट्रेस व्हडले म्हणून कंपॅरिजन ना सक्कड जनाक एक स्ट्रेस लेवल आसा त्या स्ट्रेस कंट्रोल करूंक मेडिटेशन इज द बेस्ट थिंग तो स्ट्रेस कंट्रोल केल्यार कसं जाता फर्स्ट तुमकां करेक्ट डिसिजन घेवचे म्हळ्यार तुम्ही खूप रस्त्यान घेतलेले डिसिजन पडा केन्नाय रॉंग असता इथं म्हणा ते इम्पल्सिव्हली घेता तुम्ही कोपार येयला हा ताणें अशें करू नज म्हणून म्हणला हांव तशी करतलो कोपार केल्यार डिसिजन जेवो काम असताना मस्त खुशेर असताना डिसिजन गेल्यार एक पट रॉंग जाता बट तुम्ही मेंटली काम असका अशी कोपूय नाही अशी खुशी नाही बट तुम्ही काम असका कसने सिच्युएशन असो कितले चांग जेवो ते चांग तशी रपतोय ಸ್ವಲ್ಪ नंतर ते एक पास जावन वता
तशीच बेजारू जाल्यार ಸ್ವಲ್ಪ वेळ ते बेजार आसता मागीर पास जावन वता. सो मिगेल गुरून सांगचे कशें म्हळ्यार तुमी दोन्ही जत्तनाय खूश आसो बेजार आसो बॅलन्स. बॅलन्स जावन वचुका. तेच हतयोगाची मेन कॉन्सेप्ट. ऊन आसो कोल्ड आसो बॅलन्स जावन वचुका. सो तुम्ही बॅलन्स असले कसं एडवांटेज कसं म्हळ्यार तुमकां डिसिशन घेवच्याक म्हळ्यार युजली काम जावन डिसिशन घेवक कसं नाही घेतना त्या लायफाचे आसो स्कुलाचे आसो डिग्रीचे आसो फॅमिलीचे ऑफिसाचे आसो आसो. ऑफिसाचे आसो वय. खंयचे रितीच्या इंडिव्हिज्युअलाक जो प्रोफेशनलाक कॉर्पोरेट आसो कसं नाही आसो. दिस इज द बेस्ट थिंग. तुम्ही मेडिटेशन केल्यार तुमकां डिसिशन घेवच्याक जो तुम्ही कसं नाही एक नवेच सूर करू तसंच कॉन्सेप्ट नवेच एक बिझनेस सुरू करू तसंच जेव्हा नवे एक इंडस्ट्री सुरू करू तसंच जेव्हा नवे एक बिझनेस घालू तसंच तेन्ना तुमकां कशी तो मनुष्य चांगस की ना की म्हूण कळूक एक डिसिशन घेवक न्हू एक हायर करता जाल्यार जो एक नवे बिझनेस तागेले नमगणीक घाल ना आगेले रुपयो इन्वेस्ट करूं म्हूण नमगणीक येवका जाल्यार एक थॉट येवका न्हू एक बिलीफ म्हूण येवका न्हू एटलिस्ट त्या येवका जाल्यार त्या एक मनशा लागीं उलयतना इंट्रॅक्शन जातना त्या आत्ता जनांक पुरे वायब म्हणटाच ते वायब तुमगेल चांग पॉझिटिव्ह एनर्जी तुम्ही रिफ्लेक्ट करता असेल जावका म्हळ्यार मेडिटेशन करता. सो मेडिटेशन केल्यार तुमकां ह्या पुरे एडवांटेज. यू डोंट हॅव टू डू इट यू कॅन सुरवेक कष्ट जावचे पुरो जाल्यार ॲज अँड वेन करता वता प्रॅक्टिस करता करता प्रॅक्टिस करता बेटर हय लायक विशय ह्यो तशीची आतां चेडूवांक इमोशनल रिसायलंट म्हणटाची म्हळ्यार भावना कसं ते मनोभाव स्थैर्य तें येवका जाल्यार पेरंट्सान कसं करीत. ओके सो हांव दिस इज जस्ट आउट ऑफ द टॉपिक. वय, वय, वय. तुम्ही त्या विशयान तो स्टडी केला शिकता आसाची आणि ॲज अ ट्रेनर Exactly. मेंटर येता वय, असं वय. चेडूवांक एक रिती स्ट्रेस आसा मागीर आजकाल इता म्हळ्यार चेडूवांक स्कुलान तूं त्या पियर प्रेशर म्हळ्यार ताणें चड काडल्या हाणें चड काडल्या हाणें खंयची एक कॉम्पिटिशनान नंबर 1 येयलो कळ्ळें तुमकां मिगेल विशयान तशी निगेल म्हणल्यार, विशयान तूं हाण कशी तशी सांगलें म्हणल्यार, तशी वय, सांगल्या वय, टिचरान म्हाका मारल्या हाजी म्हाका वय, मस्त बेजार वय, जालें. वय, वय. सो आजकाल न्यूज सार्याचेर तेजेर पळोवच म्हळ्यार सन्न सन्न विशयांक चेडू मस्त व्हडली व्हडली डिसिशन काडून घेता तांची म्हळ्यार बेजार जावन आनंद लेगीत उलयना अशें जेवचे. सो आमी फस्ट कसो करता म्हळ्यार तांकां एक लायक एटमॉस्फियर दिवका फस्ट ॲज अ पेरंट मिगेल चेडूवांक जाल्यार हाय सेम करतलो हांव फस्ट तांकां एक लायक एटमॉस्फियर दिवका. बाय युअर मॉडेल म्हळ्यार मॉडेल जावन की एटमॉस्फियर म्हळ्यार कसं म्हळ्यार तांकां तांगेले कसले कश्ट आशिल्ले सांगूक जावका अच्छा ओपन ओपन जावन ओपन कॉन्वर्सेशन्स करका म्हळ्यार म्हाका अशें जाल्ल्या आमी तांगेला सांगच्या तांणी आमगेला सांगच्या ऍक्सेप्ट करून घेवका. हा तांणी सांगिल्लें आमी आयकूका फस्ट आमी सांगेल पुराय करेक्ट म्हणून सांगून तांगेले फोर्स केला आजकाल चेडू आयकनाची आमकां फुडें टीचर मारलो शिकयताली आत्ता चेडूवांक मारल्यार शिकनाच आत्ता चेडू म्हूण म्हणचे न्ही आतांची जनरेशनाची इतके कश्ट आसा हँडल करचे इता म्हळ्यार तांकां ऑलरेडी मस्त इन्फॉर्मेशन गोत्त आसता कोण ते नो कोणाल्या कशी उलोवका सकट ऑलरेडी कळटा बट आमी तांकां तितलें लायक कॉन्वर्सेशन एक एटमॉस्फियर दिल्यार तांणी आशिल्लें सत्य तांगेले आशिल्ले क्रिएटीव आयडियाज सकट आमगेले ओपनली शेअर करता. दॅट इज द फर्स्ट थिंग. सेकंड कसं म्हळ्यार आजकाल ह्या एक व्हडले मिस्टेक जाला फेलियर म्हळ्यार व्हडली मिस्टेक म्हूण सकट जावन चेडू मस्त मनात घेवन एक्सेप्ट करनाची तांणी मस्त त्या दुःख शे घेता तांची. सो तसं लाग आमी कसो करता म्हळ्यार दिस इज समथींग वीच आय सजेस्ट फ्रॉम माय सायड. फेलियर आशिल्लें एक लर्निंग म्हणून फेलियर इज ऑल्सो अ स्टेप स्टोन टू विक्टरी म्हणून करेक्ट म्हणटांची खंडित. सो फेलियर इज अ लर्निंग इज अ स्टेप स्टोन तें एक येद्रा वच्चाक आमकां एक रीती फेलियर जावनूच येता. हांवें मिगेल कॅरियर 29 सोडून फेलियर म्हूण म्हणा हांव इट्स अ लर्निंग फॉर मी. सो हांव ते 29 कॅरियर सोडून आतां 5 वर्सां हांव योगान तुची जावन शिकवण जावन आसा मना हॅपी आसा मनांत मनान तूं हॅपी जेवचे आनी कॅरियर तुमी बॅलन्स करचेच पडा ताजे भशेन व्हड सूख तुमकां खंयचें ना. खंडित वय सो तांकां तो फेलियर म्हळ्यार ते एक्सेप्ट करच्या शिकोवका तांकां तसले तुमी दॅट इज वॉट आय वूड गो बॅक टू एटमॉस्फियर लायक दिवका तांकां ते ओपनली उलोवच आयकका ऑपॉर्च्युनिटी दिवन एक प्रति एक सांगसान विशय अभिष्टायता गेला रे आमगेल पेरंट्सांनी कष्ट जाता तांकां तांगेले म्हणजे वाटच्याक फूल कशी नर्चर जाता तशी हांवें दिवका. करेक्ट गुड आयडिया. आतां अनेक तुमगेले पार्ट वैविध्यमयाचे अनेक पार्ट ॲज अन एनिमल रेस्क्युअर
कसं करता तुम्ही? सो हें केन्ना म्हळ्यार हांव फस्ट कोविड जातू म्हाका शेवनू हांगा घरा कडेन आसतना तेन्ना आमी मस्त ऑप्शन्स ना आशिल्ली म्हळ्यार गव्हर्मेंटान तेन्ना रिस्ट्रिक्शन्स घालेले काही वचना आशिल्लें बट आय वॉज स्टील डुईंग अ लिटल बीट फ्रॉम माय एंड आमगेल घरा दुखून कसं करता आशिल्लें म्हळ्यार आमगेल घरा आयल्यार मस्त रोडार आशिल्लें सुणें माजर मनशुपूणी घरा भितर बागेल बंद करून ग्रोसरीज आनी हाडयताले तांकां बट मार्केट आशिल्लें सुणें माजर भायर रोडार आशिल्लें सुणें माजर हांगा खाण घालताले कोणूय नाशिल्ली त्यामुळे कोणूय भायर येतना आशिल्ली येतनाची वय वय बट तेन्ना गव्हर्मेंटान एक ऑप्शन दिलेलें सुण्याक माजराक गायांक रोडार आशिल्ल्या प्राणीक घालूक भायर वतले जनान वच्चे घालयता तेन्ना हांव एनिमल केअर ट्रस्टांत वॉलंटियर जावन आशिल्लो त्या टायमार आमकां एनिमल केअर ट्रस्टाचे वॉलंटियर आले टी शर्ट घालून आमी भायर वचून करता हेल्प आशिल्ले करता तशी मी गेल्या ते कॉन्सेप्ट सुरू केलेले म्हळ्यार आशिल्ले सुण्यांक माजरा खाण घालचें उदक घालचें तितलें करतालो म्हाका मस्त करूं जायना आशिल्लें एक डब्यांत कितलें जाता तितलें ಸ್ವಲ್ಪ शीत रांदय की तांकां म्हळ्यार नॉन व्हेज खावचें पडटा त्या एरियान तशी त्या एरियान तशें घालचें आनी येवचें तें करतालो तशें हांव सुरू केलेलें मागीर म्हाका कसं दिसलें म्हळ्यार कोविडांनी जाल्लें ಸ್ವಲ್ಪ काळ गेल्ल्या मागीर कसं म्हळ्यार सुणें माजर ಸ್ವಲ್ಪ रोडार एच पिल्ल घालताची तंतईची आजी मुळा पूण ताजी मुळा पूण मस्त प्राण वता सो ते पळयताची बट कश्ट जाता आमकां पळयतना तशी आमी कसं म्हळ्यार आय स्टार्टेड रेस्क्युईंग म्हळ्यार एक आवसून पिल्ल घाला जाल्यार ताका आवसूल टूच व्हरून आमी एनिमल केअर ट्रस्ट शक्तीनगरांत व्हरून दिताले तशें हांव स्टार्ट केलें म्हगेली जर्नी बट एक कसं जालें म्हळ्यार एनिमल केअर ट्रस्ट इज नॉट कसं म्हणटाची तें सकट जन कसं लेखता म्हळ्यार एनिमल केअर ट्रस्ट म्हळ्यार वचून थंय घालचें त्या बोर्डिंग फेसिलिटी न्हय तें आस्पत्री सो थंय ट्रीट करची मात्र म्हळ्यार कसले प्रॉब्लेम आसा पांया दुखें हाता दुखें आसा रोग आसा तशें जाल्यार ताका ट्रीट करताची बट अशी वन जाल्यार तांकां बोर्ड करूं जायना तेन्ना आमकां तांणी कसं सांगलें म्हळ्यार एज अ रेस्क्युअर अँड तांणी आमकां फॉस्टरिंग म्हूण एक कॉन्सेप्ट सांगलें म्हळ्यार आमी रेस्क्यू केलेले सुण्या माजरा पेट्ट्यांक घर कडेन दवरचे आमगेले घरा दवर न्हू 2 वार 3 वार तांकां कसले हांगा कसले प्रॉब्लेम आसा ताका वखद लावचे सक्कड प्रोवायड करताचे बट तेन्ना प्रोवायड करून ताका फॉस्टर करचे फॉस्टर म्हळ्यार ताका दत्तू घेतला केअर करून फॉर शॉर्ट पिरियड ऑफ टाइम 2 वार जावं 3 वार घेवन तांकां ह्युमन्साक रेडी करचे म्हळ्यार केलो ह्युमन्सा लागीं वचता ते ऐकनाचे सुणे माजर एग्रेसिव्ह आसता तांकां एग्रेसिव्ह आशिल्ल्यांक ह्युमन फ्रेंडली करून तांकां ट्रेनिंग दिवन म्हळ्यार पॉटी ट्रेनिंग नंबर 1 नंबर 2 करेक्ट जाग्यार वचून कोरका म्हणून सगळं ट्रेनिंग दिवन मागीर तांकां एडॉप्शन करपाचें आशिल्लें सो तशें हांव फॉस्टर पेरंट जालो मागीर आतां फॅमिली त्या मनशा कडेन येत तरी ಸ್ವಲ್ಪ कश्ट जाता बट आतां आमी आमगेली ड्युटी करताची कसं करता म्हळ्यार आमी एक सुण्याक माजराक स्पॉन्सर करचे म्हळ्यार ते एक हात उपाय नत्तील सूण आसताची परमनंटली डॅमेज्ड म्हळ्यार हात उपाय दोळ नत्तिले ट्रॉमा केस आनी असल्यार तांणी कसं करता म्हळ्यार तांकां सेव करता रे तांकां एक वॉर्ड दिवन सोडताची तांकां आमी म्हयन्याक इतले म्हणून स्पॉन्सर करूयात तशी स्पॉन्सर करता सगळी त्यामुळे आतां करंटली म्हाका तितले करूं जेवचे तशी असं मोग असं पुरा कोरका म्हळ्यार इंटेन्शन असं तशें न्हू एक लायक विषय एक त्यामुळे एक आमगेला म्हणके प्राणी ताका एक तुम्ही तुमगेले मनान एक कसं की करता असत इट्स व्हेरी नायस आयडिया आणि व्हेरी इंटरेस्टिंग ऑल्सो तेंची तुमगेले तर हे पुरे निज अर्थान पळोवचे गेल्यार तुम्ही अंतर्दृष्टी आमगेल्या संवादांतू चंदुकोनू शेअर केलेलं असं वांटून घेतिल्लें असं सो तुमकां आज हांगा येयल्याक धन्यवाद थँक्यू विश्वनाथ पै सो होपफुली तुमगेले आमगेली उतरे आमगेले आयकतले विक्षकांकय खुशी जावन आसतले सो तुम्ही हांगा येयल्याक आमगेले विश्व कोंकणी केंद्रा तर्फेन तुमकां आनीक लायक जेवो तुमगेले जिवनांतू वेलनेस की हार्टफुलनेस ते कशें की मनाक शांती मेळून तुम्ही कसं की करता आसाची त्याच्या नायर जत्त मुखार वच्चो म्हूण सांगताची आमी हांगा मुक्ताय करताची सो थँक्यू सो मच थँक्यू फॉर दी ऑपॉर्च्युनिटी विश्व कोंकणी केंद्राक एक मस्त थँक्स तुमकां ह्या ऑपॉर्च्युनिटी म्हाका दिलेल्याक आनी जयश्री मायेकय मस्त थँक्स चंदुकोनू हे इंटरव्यू चंदुकोनू काण घेतिल्ल्याक म्हाका हे फर्स्ट इंटरव्यू आसूचे ते हे एक लायक एक्सपिरियन्स जेव तशी एक लायक लर्निंग जेव तशी केलेल्याक तुमकां मस्त मस्त धन्यवाद थँक्यू सो मच मनांतूल उतर तुम्ही सांगिल्ले हांगा येवन सो विक्षकांकय हांगेले आमी मनांतूल अंतर्दृष्टी आमी शेअर करून घेतिल्ले तुमकां मना खुशी जावन आशा पूर म्हूण सांगताची आनी मुखारी आमी आनीक असल पुरा विडियोज हाडटात तुमकां
म्हणताची देव सगळ्यांके बर करो म्हणताची आम्ही एंड करताची मुक्ताई करताची